मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत न्हू आमी जायते फावटी रोखडीच आमकां एक एटिट्यूड वो एक स्वभाव आमकां आसा. आमी रोखडीच एक एक्सक्यूज सोदतात. कितें जालें, कितें बरें जालें, कितें वायट जालें, रोखडोच एक एक्सक्यूज आसताच जायते फावटी आमच्या जिवितांत. म्हणजे कितें कोणाचें आमचे कोण भाव भयणाचें कितें बरें जालें, आमी कितें एक्सक्यूज वो कितें इल्लीशी मिस्टेक आमी काडून चूक काडूंक हांव पयलींच तयार जाता. घोडी आमच्या गांवांत एक भाव जो घोडी जायतो सोरो पियेता आसतलो घोडी, पूण एक दीस घोडी ताच्या जिवितांत बदलून येता आनी तो सोरो सोडटा आनी ताचें जिवीत आख्खेंच बरें जाता. म्हणजे तो ताका एक बरी सर्वीस लागता आनी तो बरें काम करूंक लागता आनी सगळें ताच्या जिवितांत सगळें बरें चलूंक लागता. पूण आनी जेन्ना कोण म्हणटा ना रे ताका जायतें तो चेंज जाला मरे, ताका बरी सर्वीस लागल्या मरे म्हणटा, तेन्ना आमचे मदीं कितें ना आमी रोखडीच ताचें हें बरेंपण पळोवचें आसा. तेन्ना रोखडीच चूक आमी सोदून काडटले, ना रे तो बेबदो अशें म्हणटलें हांव. जायते फावटी असलें जाता, कितें बारीक बारीक चूक आमी काडटा. आनी आयज न्हू हेंच आमकां ह्या पुस्तकांत शुभ वर्तमानांतल्यान दिसून येता. म्हणजे कितें, हे फारिझेव आनी धर्मशास्त्री जे आसले ते जेजूच्या काळार, ते जावन असले देवाचे लोकांक देवा सोदचीं व्हरपाचे मनीस ते आतां. पूण ते तांचें काम विसरलेले, तांचे मिसां ते विसरलेले. आनी आतां तांच्या ह्या जिवितांत हे दोग जाण मनीस येतात, ते म्हणल्यार जुआंव आनी जेजू. ते येतात आनी ते लोकांक देवा लागीं ओडून ते हाडटात, चुरगींचे राज ते दाखोवन दितात. आनी हें जें कितें कितें करतात न्हू, ते तांचे हे जेजूचे आनी जुआंवाचें ते फॉल्ट काडूंक ते पयलेच तयार आसतात. आनी हेंच फुडें व्हरून न्हू आज जेजू तांकां हीं उतरां म्हणटा. तांकां हे भुरगीं जीं मैदानार खेळटात ती भुरग्यां भाशेन तो तांकां सूर करता, जांचीं मनां आनी काळजां केन्नाच खुशाल आसना. ती कित्याक तेणी कितेंय केल्यार तीं सॅटिस्फाय जायनात तसलीं. पूण आतां ते जेजूक आनी जुआंवाक तेंचे म्हणटात, जुआंवानूय जायतें तो जिनासतना तो फकत कांय जिना पिना आसतना तो रावलो, पूण देवाचें राज तो परगट्टालो आनी जेजूच्या येण्याक तो लोकांक तयार करतालो. तेन्ना मोगाच्या भयणी भावांनो, आनी तांकां तें एक प्रॉब्लम कशें जालें, कित्याक तो सगळेंच तांकां डायरेक्ट तांच्या तोंडारूच सांगतालो, कितें वायट आसा तें तांच्या तोंडार सांगतालो. आनी हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जे लोकांक ताणें देवा सोदचीं व्हरूंक जाय आसले, ते आपल्याचें जिवीत सोंसचें येतालें देखून तांकां एक प्रॉब्लम कशें जाल्लें आनी ते तांची बारीक बारीक चुको काडूंक लागतात. आनी जेजू आज तांकां असल्या ह्या भुरग्यां भाशेन तांकां तो सर करता. आयज म्हज्या भावान भयणो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. जायते फावटी न्हू आमी देवाक आपणावंक फाटीं सरता. देवान जुआंवाक आनी आपल्या पुताक जेजूक धाडलेलो, पूण हे फारिझेवांनी आपले काळजांत तांकां घेवंक ते तयार आसूंक नात. पूण भलतेंच ते तांचेर बोगलांडा घालूंक लागले, तांकां ते तांची ते शीण करूंक लागले. आयज आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो, आमी देवाक आपणावंक फाटीं सरतात. जेन्ना आमी देवाक आपणायनात न्हू, आमी तेच भाशेन आमी दुसऱ्यां लागीं, आमच्या भाव भयणां लागींय आमी वागूंक लागतात. हे फारिझेवां भशेन न्हू, कोणें कितें चूक केली रोखडीच ती आमी चूक पळयता, दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी केन्नाच पळयना. तर आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया, आमी पयले खातीर जेजूक आपणावंक, ताची शिकवण आमच्या जिवितांत लावंक आनी तेच शिकवणेन आनी जेजूची आज्ञा पाळून मुखार आमी चलूंक देवा लागीं हीच कृपा मागुया.